ऑर्गनायझर कोणच ना त्यांचे ते नाल्या पोलिसांक हांगा नाल्यार गर्दी आहा तरी हांगा मारे आमकांय मागीर रावंक मेळना रे तेंचे निमित्त सांगपाचें तांकां जजांक पळोवपाक मेळना म्हणून सायडीन काड हय मृत्यु के नाम से भी तुम ऐसे काबू होगे सेवकों पकड़ो इस मरकट को और इसकी पूंछ को आग लगाओ लंकाधिपति रावण अनर्थ हो गया इस मरकट से हमारा अशोकवन तहस नहस कर दिया दुस्साहसी वानर तू किसका दूत है सुन रावण जिनकी पत्नी माता सीता को तू उठा लाया है मैं वही श्री राम का दूत हूँ माता सीता को वापस कर दे नहीं तो हे रावण राम के क्रोध से ब्रह्मांड में तुझे कोई नहीं बचा सकता अरे ना समझ तू मुझे शिक्षा दे रहा है तेरी मृत्यु तेरे सर पर मंडरा रही है जय श्री राम जय श्री राम बंद करो ये श्री राम का जब दुष्ट मरकट मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि मृत्यु के नाम से भी तुम ऐसे काम उठोगे सेवकों पकड़ो इस मरकट को और इसकी पूंछ को आग लगाओ लंकाधिपति रावण अनर्थ हो गया इस मरकट से हमारा अशोकवन तहस नहस कर दिया किसका दूत है सुन रावण जिनकी पत्नी माता सीता को तू उठा लाया है मैं वही श्री राम का दूत हूँ माता सीता को वापस कर दे नहीं तो हे रावण
वशीत चलाया जो ब्रह्मास्त्र पंचमुखी हो अधीत ब्रह्मा जी का सम्मान करे हुए ये अस्त्र बंद रावण की महासभा में हनुमंत उपस्थित क्रोधित अभिमान से रावण कर्म कांड से चेतावनी लंकेश को दे दी शब्द बाण से दुष्ट मान नहीं ज्ञान से अनमोल वचन दान से लगा दी अग्नि पूछ में हनुमान के अब तांडव हुआ शुरू रावण का टूटा गुरु रुद्र रूप धारण हनुमंत बने युद्ध गुरु अग्निदेव भी प्रसन्न हनुमंत संग चलो चला दी लंका सारी सेने की चिड़िया गुरु अरे बोल बजरंग बली की जय अरे बोल बजरंग बली की जय गजब के गुरु के रंग महाबली की जय अरे बोल बजरंग बली की जय राम जी का परचम लहराते आए भगवान अरे दुश्मन की लंका लगाते आए भगवान श्री राम जी का परचम लहराते आए भगवान अरे रावण की लंका जलाते आए भगवान जगदजननी कोल्हापूरची अंबा भवानी जो कोणी माझा नमस करील मनोकामना पूर्ण करी करवीर निवासिनी कोल्हापूरची अंबा भवानी अंबा भवानी
प्यारी सखी वीरभद्र, वीरभद्र, आओ उस शख्स का सिर अलग कर दो जिस वजह से मेरी प्यारी सखी का हत्या हो चुकी है। देवता कोई भी आए उसकी भी हत्या कर दो, आने दो पृथ्वी पर प्रलय। सती, सती, प्रॉब्लेम हो रहा है।
कोई लाभ नहीं। साझे वाले हट जाए, खाद और खलज इनके शरीर में चुमाए जाए। जो सोया हो नींद में उसे जगाया जा, जाग के जो सोया रहे उसको कौन जगाए। जाग के जो सोया रहे उसको कौन जगाए। बाजे कान के पास ले जाकर जोर से बजाओ। और जोर से। और जोर से। कोई लाभ नहीं। साझे वाले हट जाए, खाद और खलज इनके शरीर में चुमाए जाए। जो सोया हो नींद में उसे जगाया जा, जाग के जो सोया रहे उसको कौन जगाए। जाग के जो सोया रहे उसको कौन जगाए।
बजाकर जोर से बजाओ। बाजू वाले हट जाए, खाने और खाना इनके शरीर में चुरा जाए। तुम्हारी पराजय निश्चित ही है, तो व्यर्थ में युद्ध क्यों कर रहे हो हनुमान? अपनी पराजय स्वीकार कर लो हनुमान। एक दो घुटने मेरे महादेव के महारुद्र रूप में वीरभद्र तुम्हारे समक्ष काल बनकर खड़े हैं हनुमान। अपने उद्देश्य में तो असफल ही हो चुके हो तुम हनुमान, इसलिए वैसे भी तुम्हारे जीवित रहने का कोई भी कारण शेष नहीं है। वीरभद्र सावधान, आ रहा है हनुमान। हनुमान, रुद्रांश हो तुम? तो आओ सामना करो। महादेव से उत्पन्न महावीर वीरभद्र का प्रभु श्री राम के अनुज और उनके भतीजे को क्षति पहुंचाकर तुमने उन दोनों को नहीं, मुझे क्षति पहुंचाई है। मुझे, उस हनुमान को जिसे उनकी सुरक्षा का दायित्व दिया था मेरे प्रभु ने, उनको आहत होते देख मेरे प्रभु श्री राम को अत्यंत कष्ट हुआ होगा, जिसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। तो फिर किस सोच विचार में खड़े हो? आओ युद्ध करो मुझसे, उस महारथी से जिसका जन्म ही रुद्र अवतार महादेव की जटाओं से हुआ है। यदि तुमने भोले बाबा की जटाओं से जन्म लिया है तो मैं भी रुद्रांश हूँ। मेरे प्रभु श्री राम को कष्ट दिया है तुमने वीरभद्र, जिसका तुम्हें उचित दंड देगा ये राम भक्त हनुमान। इतना विश्वास है अपनी शक्ति पर हनुमान? तो आओ सामना करो मेरा। एक भयंकर महायुद्ध का आरंभ है ये। मेरे प्राण, तुम्हारे प्राण हर लेके हनुमान, तुम्हारे हृदय को अपना हार बनाऊंगा मैं। बहुत स्वादिष्ट होता है। जिस हृदय में प्रभु श्री राम का वास हो उसको पाना तो दूर, तुम उसके निकट भी नहीं पहुंच सकोगे वीरभद्र।
महाबली महायोद्धा हो तुम हनुमान। ये तुम कर बहुत बड़ी भूल की है तुमने। भक्ति की भक्ति और धर्म की शक्ति भूल नहीं हो सकती। मुझे संतुलन बिगड़ जाएगा और ये सृष्टि का विनाश होगा। महादेव, आप श्रीहरि विष्णु के साथ इस सिंधु देश को ऐसा शासित करो वो कभी स्वर्ग
परीक्षा आसा हांगा व्यासपीठार बसलेले आसा तांकां परीक्षण शिक्षक तांकां रिक्वेस्ट आसा की मातशें तांच्यांनी बेगीन सरचे कृपया प्लीज परीक्षकाक परीक्षण करपाक थोडे त्रास जाता मातशें बेगीन रावचें म्हणजे पोलीस आसा तांकां विनंती करता तांच्यांनी मातशें तांकां बेगीन काडचें परीक्षकांची रिक्वेस्ट आसा की तांकां थोडे त्रास आसा परीक्षण करपाक सगळ्यांचे म्हणजे सगळ्या वेगळे आसा तांकां मातशें रिक्वेस्ट आसा की तांच्यांनी मातशें बेगीन सरचें प्लीज फाटल्यान खुबशे हॉटेल आसा गेले कडेन उबे केले आसा तेणे कडेन फाटल्यान खुबशे हॉटेल आसा त्या सुट्ट्यांचे त्या शिक्षक बसलेले आसा तांकां दिसना सगळे फुडें उबे रावले आसात कृपया ते बॅरिकेड मातशें मोकळें करचें जेणे करून ते खुबशे बसलेले आसात फाटल्यान हे पळोवपाक बरें शकता शिमगोत्सवाच्या मिरवणुकीत आमचे गोयचे माननीय टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खवटे हांगासर हजर आसा शिमगोत्सवाच्या मिरवणुकीत आमचे गोयचे पर्यटन मंत्री माननीय श्री रोहन खवटे तशेंच मये मतदारसंघाचे आमदार श्रीयुत प्रेमेंद्र शेट तशेंच आमचे बिचोली मतदारसंघाचे लाडके आमदार श्री चंद्रकांत शेटये हांगा ह्या आमच्या शिमगोत्सवाच्या मिरवणुकीन हांगा सहभागी जाल्ले आसात त्यांचे देव बरें करूं म्हणटा परीक्षण करपाक आमी हांगा सर्कल केल्ले आसा त्या सर्कलाचेर गर्दी जाल्ली आसा खूब मातशें रिक्वेस्ट करता हांव सगळ्यांक की मातशें देगेक रावचे परीक्षकांची रिक्वेस्ट आसा की तांकां मातशें देगेक काडचें म्हणून तांकां परीक्षण करपाक खूब त्रास जाता
खातीर येता आराध्या आशिष नरसुले, त्याच्या उपरांत सार्थ तुयेकर हांणी तयार रावचे. हॅलो, आराध्या नरसुले रेडी आसा? आराध्या बाय, आराध्या तयार आसा? सांगता आराध्या जर ना जाल्यार आमी फुडें या आनी आराध्याक मागीर येवनी. परत एक फावट हे करता, नांवां घेता 2-3 फावट. आराध्या नरसुले, आराध्या नरसुले. म्हाका दिसता ते रावून खंय रावंडाक बी गेला आसतले. सार्थ तुयेकर आसा तयार? आसा? हां. जजीस प्लीज टेक नोट. सिरियल नंबर 2 सार्थ तुयेकर. त्याच्या उपरांत कियान माधव रेडी आसा? नायक, कियान माधव नायक. दुर्वांग नायक आसा न्ही? कोण आसा मातशें आसा म्हणून सांगा, हात वयर करा. बेगीन करुया आमी ही कॉम्पिटिशन. भुरगीं केन्नाच्यान वाट पळयता. दुर्वांग नायक, परिधी वंगणकर, कोण आसा ती म्हाका येवन सांगात. आता सिरियल नंबर 2 सार्थ तुयेकर तुमच्या उजेर येता. वो मावळो खऱ्यांनीच बरो आशिल्लो आनी सगळ्यांक ताच्या डायलॉग्सांनी खऱ्यांनी स्फूर्ती आयली. फुडें कियान माधव नायक. जजीस प्लीज टेक नोट. सिरियल नंबर 3 कियान माधव नायक.
भक्ती योग आणि भक्ती योगाने ज्ञान योगाची प्राप्ती होते. माझ्या विश्वरूपाचे दर्शन करणे हेच वास्तविक ज्ञान आहे. हेच ज्ञान मुक्ती प्रदान करते. देवता नाही जे सहज मिळू शकत नाही असे वास्तविक ज्ञान तुला दाखवत आहे अर्जुना. समोर उभे असलेले हे कौरव सत्याचा मार्ग विसरले आहे. त्यांनी अधर्माचा मार्ग स्वीकारला आणि स्वार्थासाठी धर्म विसरले. आता युद्ध कौरव पांडवाचे नसून धर्माविरुद्ध धर्माचे आहे. बीजं मां सर्वभूतानां विधिपात सनातनम बुद्धिर्मत तेजस्विनः. मी सर्व जीवांचा ब्रह्मबीज आहे. मी बुद्धिमानाची बुद्धी आणि बलवानाचा बल आहे. मीच तो अभिलाषी परमात्मा. मीच मत्स्य होता आणि मी वामन अवतार देखील. मी परशुराम आहे आणि मी रामचंद्र देखील. मी ब्रह्मा विष्णू महेश आणि मी सरस्वती काली व लक्ष्मी. मी ना पुरुष ना स्त्री ना नपुंसक. मी ना शरीर ना शरीराचे कोणतेही अंग. मी ज्ञान सृष्टी चैतन्य परब्रह्म मी सर्व काही आहे आणि मी काहीच नाही. वेदामध्ये मी सामवेद, देवामध्ये इंद्र आणि धनामध्ये कुबेर आहे. पर्वतामध्ये सुमेरू आणि ध्वनीमध्ये ओंकार. मुनीमध्ये कपिल आहे. वृक्षामध्ये पिपळ, गजामध्ये ऐरावत, पक्षामध्ये गरुड आणि गायीमध्ये कामधेनू. सर्पामध्ये वासुकी. सृष्टीचा आधी मध्य आणि अंत मीच आहे. मीच वेळ, मीच काळ आणि मीच मृत्यू देखील. या युद्धभूमीवर उपस्थित सर्वांचा मृत्यूचे रूप घेऊन मीच उभा आहे. अर्जुना, जर तू शस्त्र उचलले नाहीस तरी सुद्धा मी त्यांचा नाश करीन. मोह सोडून दे आणि धर्माच्या रक्षणासाठी आपले कर्तव्य कर. उचल तो गांडीव धनुष्य आणि युद्ध कर. युद्ध कर अर्जुना, युद्ध कर. धन्यवाद. Check test. Check test. Test. हॅलो हॅलो. खूप सुंदर असो कृष्ण कियान माधव नायक आणि आमच्या मुखार दवरलो. आता फुडल्या सुवातेर येता गर्वित साळगांवकर. सिरियल नंबर 8 गर्वित साळगांवकर. परत एकदा म्हण.
आशिल्लो एक माणकुलो लोक कलाकार जो घोड्याचेर आतांच ह्या म्हाका दिसता 4 काय 5व्या वर्सार काय 3ऱ्या वर्सार 2 वर्सार सज्ज जाल्लो आसा आनी खऱ्यांनीच गोंयच्या लोककलेचे भविष्य ताज्या बद्दल आमकां मातूय चिंता करपाची गरज ना. हो आशिल्लो गर्वीत साळगांवकर. हांगा जी सगळी उबी आसा पेरेंट्स किंवा लोक तांच्या लागीं म्हाका तागे मातसो स्पेस सोडचो. ही भुरगीं रजिस्ट्रेशन करून सोमतीच हांगा येता. गर्वीत देऊन असो तूं चलून मातशें फुडें वचपाचें आसा म्हणजे सो आमचे जजीस तुका पळयता की तूं कितलो बरो चलता ते विथ युअर प्रॉप्स अँड कॉस्ट्युम्स. फुडले सुवातेर आराध्या आशिष नरसुले येता. जजीस प्लीज टेक नोट. सिरियल नंबर 1. रजिस्ट्रेशन काउंटराच्या सायडीन जे लोक आसात उपकार करून मातशें तरी स्पेस सोडात. जजीस प्लीज टेक नोट. कंटेस्टंट नंबर 1 आराध्या आशिष नरसुले. खूप सुंदर पद्धतीन आयोजन कलंगूट शिगमोत्सव समितीचे चालू आसा. हॅलो 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 शक्ति नारी के संकट में है. जब तक नारी समस्या से भागती रहेगी तब तक तुम जैसे समाज कंटक उसे तोड़ते रहेंगे. नारी हूँ मैं, नारी के मन में बसा अवतार हूँ मैं. नारी ही तुम जैसे पुरुषों को अस्तित्व में लेकर आती है और तुम जैसे पुरुष उसका अस्तित्व मलिन कर देते हैं. उसी ग्लानि से उबला अस्त्र हूँ मैं. धर्म को मार्ग दिखाने वाला प्रकाश हूँ मैं और अधर्म को निकल जाने वाला अंधकार हूँ मैं. काली हूँ मैं, महाकाली हूँ मैं. जोरदार ताळ्यो आराध्या खातीर. त्याच प्रमाणे इश्टानो तुम्ही जाणा आणि तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता हांगचे थळावे आमदार भोमानेस्त मायकल बाब लोबो आमच्या मदीं आसात आणि ते उबे रावन सगळे हे माणकुलेचे भुरगे आसात तांच्या कलेचो आस्वाद घेत आसा. एकदा जोरदार ताळ्यो मायकल सरा खातीर. सर, इट्स एन ऑनर अँड प्लेजर टू हॅव यू हियर अमॉंगस्ट अस. उपरांत येता सिरियल नंबर 5 परिधी वांयगणकर. परिधी वांयगणकर. हेलो 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 हेलो
संगती सोबतीना दऱ्या खोऱ्यातून हिंडणारे आम्ही मावळ मराठे. मराठा तिनुका मिळवावा, हिंदू धर्म वाढवावा ही आमच्या समर्थांची शिकवण. हेच आमचं जीणं आणि जगणं. महाराष्ट्राचा दुश्मन तोच आमचा वैरी. साहेब, आई जगदंबेची व तुमची कृपा असताना आणि जीवा जीव देणारे शेकडो सहकारी व मावळे आमच्या पाठीशी उभे असताना आमच्यावर एकच काय पण असे अनेक खान जरी चालून आले तरी त्याची आम्हाला भय वाटणार नाही. ज्याने आमच्या तीर्थरूपाची मोठ्या उत्साहाने विजापुरातील भर रस्त्याने दिवसा भेंड काढली आणि आमचे दादा संभाजी राजा हे आदिलशहातर्फे कर्नाटकातील कंदगरीच्या किल्ल्याला वेढा घालून लढत असताना शत्रूच्या हाती सापडले. तेव्हा त्यांच्या मदतीला धावून न जाता मुद्दाम त्यांना बळी दिले. नाही मासाहेब, नाही. त्या खानाला आम्ही सुखासुखी परत जाऊ देणार नाही. मात्र मैदानात त्याचा प्रचंड सैन्याशी योग्य तो मुकाबला करण्या एवढे सैन्यबळ आमच्या पाशी नसल्याने आम्ही त्या अडचणीच्या गडावर जातो आणि भेटीसाठी खानाला तेथे बोलावून त्याचा योग्य तो समाचार घेतो. हर हर महादेव जय भवानी, हर हर महादेव जय भवानी. धन्यवाद. हे शिल्ले परिधी वांगणकर. उपरांत कंटेस्टंट नंबर 4 येता दुर्वांग नाईक. जजेस प्लीज टेक नोट. दुर्वांग नाईक. कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा. वेद के नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज. गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा. वेद के नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज. वेरी दुर्वांग नाईक. उपरांत येता कंटनेता कंटेस्टंट नंबर 7 सुरेखा किल्लेकर. सुरेखा किल्लेकर. एक ऐसी जगह
साईडीक रावला ह्या साईडीक रावले का सिव्हिल हॅलो सगळ्यांक एक विनंती आसा की जे व्यासपीठ आसा आमचे व्यासपीठा समोर जे सगळे प्रेक्षक उबे आसात तांकां कृपया रिक्वेस्ट करता की तांचे मातशे तेगे फाटीं सरचे आमचे जे लोकनृत्य स्पर्धक हांगा येयल्ले आसा तांकां आपली कला सादर करपाक हांगा अडचण आसा तेन्ना कृपया मातशे तांचे तेगे सरचे आनी जे कलावंताक येयल्ले आसा लोकनृत्य करपाक तांकां रिक्वेस्ट आसा की फक्त 10 मिनटान आपले सादरीकरण करचे फक्त 10 मिनटांनी आपले कला आपली सादर करची 10 मिनटां फक्त आनी तांकां जे प्रेक्षक आसा तांच्यांनी मातशें तांकां डिस्टर्ब करचें न्हू मातशें फाटीं सरचे फक्त 10 मिनटां मेळटलीं 10 मिनटां सिरियल नंबर 28 अद्विका सीमे पुरुषकर सिरियल नंबर 28 अद्विका सीमे पुरुषकर ताज्या उपरांत कियांश कांदोळकर
मातशी वाट मोकळी करची. जे कला पथक आसा हांगा सादर केले बऱ्यापैकी कला आपली सादर केल्ली. मातशी वाट मोकळी करची. मरे तो हे जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु, मेरी सहायता करो. मुझे इस भस्मासुर के भय से मुक्त करो प्रभु, मुक्त करो. चिंता ना करो भोलेनाथ. शिवगण जीवित नहीं रह पाएगा. मुझे परम सुंदरी पार्वती चाहिए और मैं महादेव को भस्म करके पार्वती को लेकर ही जाऊंगा. हे भस्मासुर, अगर तुम्हारे बल में इतना ही दम है तो मेरा सामना करो. मैं तुम्हें मेरे सिंहों से पाताल में भेज दूंगा. जिस स्त्री का तुम मातशी टेम्पो आहे तर टेम्पो वाट मातशी मोकळी करून द्या. शक्ति है, सारी संसार की मां है. मातशी टेम्पोची वाट मातशी मोकळी करून द्या. सगळ्या प्रेक्षकांक विनंती आसा की टेम्पो जे आसा हांगा टेम्पो हांगा अडकलेले आसा तांकां मातशी वाट मोकळी करून द्या. मातशी कृपया तेगे राव, मातशी तेगे सरा. मातशी टेम्पो मातशी वाट मोकळी करून द्या. टेम्पो राहु, तुझे तेरे प्राण प्रिय है तो पार्वती को छोड़ दो, अन्यथा अपनी मौत को न्योता मत हो. राहु, एक असा
रहूंगा। कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। मैं अमर हूँ। राहु, तेरा इतना दुस्साहस कि मुझे लेके जाए? मैं शक्ति हूँ, आदि शक्ति, शिव और शक्ति दोनों मिले तो तेरी खैर नहीं। पार्वती को छोड़ दो, अन्यथा अपनी मौत को न्योता मत दो राहु। भले ही तुम अमोघ शक्ति से ताकत हो, परंतु मैं आदि पराशक्ति ललिता ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का उद्गम और स्रोत मुझसे है। मेरी शक्ति का कोई अंत नहीं। कुंभकर्ण भी तेरा मान नहीं सह पाएगा। मैंने अपनी नखों से राम तथा लक्ष्मण की उत्पत्ति की है, जो तुम्हारी रावण सेना का अंत करेंगी। नवग्रहों को मुक्त करने का कार्य विघ्नहर्ता श्री गणेश करेंगे। मेघनाथ द्वारा छोड़े पिशाच शस्त्र का खात्मा संकट मोचक हनुमान करेंगे। और मेरी सेना अधिकारी वराही और मातंगी तुम्हारी पूरी सेना का सर्वनाश करेंगे। त्रिपुर सुंदरी आदि पराशक्ति ललिता विनाश करने
कृपया टेम्पो असा टेम्पो कडे मातशी गर्दी करची न्हू, टेम्पो कडची वाट घेवची. सगळ्या प्रेक्षकांक विनंती आसा की टेम्पो कडेची गर्दी केल्यार टेम्पोची मातशी वाट मोकळी करची. हांगा आमकां तो चित्रकार आसा फुडें व्हरपाक मेळना, अडकून रावलो आसा. कृपया वाट मातशी मोकळी करची. पोलिसांनी पराशक्ति ललिता मातशें आमच्या पोलिसांक सहकार्य करचे, मातशी वाट मातशी मोकळी करची. टेम्पो वचपाक मेळना. आमचो चित्रकार अडकून रावलो आसा हांगा. वराही और मातंगी तुम्हारी पूरी सेना का सर्वनाश करेंगे।
दीपक दीपक स्टॉप कर दीपक दीपक हेलो तुषार तुषार स्टॉप कर वाशी बाबा अपने गिरोह पर से इस पराशक्ति देवी को एक चीटी के भांति उठाकर अंतरिक्ष में फेंक दो। अवधान देवी, मेरे क्रोध को प्रेरित मत करो। यदि तुम्हें तुम्हारे प्राण प्रिय है तो मेरे शरण में आ जाओ। मैं बंडासुर में सदा सर्वदा के लिए इस राक्षसपुर की महारानी बनाऊंगा। अन्यथा
हॅलो वेशभूषा स्पर्धक क्रमांक 6 त्यांनी आपली हांगा कला सादर करची. क्रमांक 2 वेश श्री शांतादुर्गा देवीच्या प्रांगणात कळकूट शिकवण आमचे टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन घोटे, आमचे कळकूटचे आमदार श्री माधव देवो, कळकूट समाजसेवक विकास शिरोडकर, आमचे ज्येष्ठ नागरिक विकास नागवेकर, आमचा सरपंच जो आहे ना त्याचे हांव स्वागत करता. तशेंच मंचार उपस्थित सगळे पंच सदस्यांचे स्वागत करता, मंडप अध्यक्षांचे स्वागत करता. आज जावन दिसता आमच्या मनात आमच्या जीवनात दोन मनां आसतात, तशेंच दोन आत्मा आसतात, एक बाहेरील आत्मा आणि एक अंतरीण आत्मा. बाहेरील आत्मा कष्टान टेन्शनान उमटलेलो आसता. आमच्या अंतरात्म्याचें दर्शन जायना. आज टुरिझम मिनिस्टर टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या निमतान आमच्या पक्षाचे सहकार्यान विदेशाच्या योजनेत आमच्या सगळे कोकणचे लोक व्हडले उमेदीन टेन्शन सगळें सोडून आज ह्या कार्यक्रमात सहभाग जाल्ले आसा. आज खरोखर तेंकां तेंच्या अंतरात्म्याचें दर्शन जाल्लें आसा आणि जेन्ना अंतरात्म्याचें दर्शन जाता तेन्ना परमेश्वराचें दर्शन जाता. आज हे परमेश्वराचें दर्शन आमच्या घरी हाडला म्हणून आवाज मानता, तुळशीचे आवाज मानता. तशेंच सगळ्यांचे एकदा स्वागत करता. पयले जे भावीक हांगा उपस्थित जाल्यार त्यांचे स्वागत करता. शिक्षणोत्सव समितीच्या वतीनं आम्ही वर्षभर उपस्थित सगळे सोहळ्यात योगाता सुरेख सोहळ्याचे मुख्य सोहळे आणि पर्यटन मंत्री श्री रोहनदास पटेल सादर करतात. तसेच आदरणीय कलकूटचे आमदार श्री मायकल लोगो हांकां येवकार. आम्ही सगळ्या भौमानिस्तान मनकाळजासान येवकार भेटयता. श्री पांडुरंग मटकर शांतादुर्गा देवस्थानचे अध्यक्ष येवकार भेटयता. टुरिझम डिपार्टमेंटचे स्टाफ श्री मिलिंद सोडेकर आणि श्री संकेत केळकोटकर या दोघांनी कलकूट शिक्षणोत्सव समितीच्या वतीने योगदान. कांदोलींचे वॉर्ड मेंबर श्री दिनेश मोरजकर हांचे योगदान. श्री गुरुदास शिरोडकर हांचे योगदान. श्री सामियो Gonzalez, please accept warm welcome from Kalakut Shikmotsav Samiti.
अशा दोन मानेस्तांचो हांगा सन्मान जावपाचो आसा आमच्या भोवमानेस्तांच्या हस्तुकी सत्कार जावपाचो आसा तातूंतले एक म्हळ्यार आमचे ज्येश्ठ अशे समाज कार्यकर्ते श्री एकनाथ नागवेकर हाचो सन्मान करचो अशें हांव आदरणीय पर्यटन मंत्री श्री रोहननाथ खंवटे हांच्या विचारता कोणाकूय मदत करपाची जाव वा हेर कसली मदत म्हणजे कार्य कलंगूट एरियेंत जर सुरू जावपाचें आसत जाल्यार एकनाथ बाब सदांच तातूंत फुडें आसतात आनी तांचें कार्य हें इतलें व्हड आसा हें नेवे आनी तरणाटे पिळगेक खरेंच प्रेरणा दिणेक थारपी अशें काम एकनाथ बाबान करून वता देखून कलंगूट शिगमोत्सव समिती तांचो सन्मान करता फुडली सत्कार मूर्ती आसा लक्ष्मीबाई हरजी केरकर सगळ्यांनी आयच्या शिगमोत्सवाक तिका शांतादुर्गा ह्या देवीच्या रुपात पळयल्या आणि ती ह्या बायलांच्या पंगडाचें प्रतिनिधित्व करताली खूब सुंदर अशी न्हेसवण केल्या आणि एक सिनियर अशी लोककलाकार म्हणून ताका दिसाळो आसा तांच्या कार्याक हिरीर असो वांटो घेवपी लक्ष्मीबाई हरजी केरकर पुस्तक दिवची अशें मागतात आनी फुडल्या समयार मागता कलंगूटचे आमदार जे आमच्या मदीं वेगळेच्यान आसात ह्या शिगमोत्सवाचो नाळ फोडपा पासून मुरलीधर मंडपांत गाराणे घालून हाडपा पासून तशेंच आरत्यो आनी मागीर मिरवणुकीक खंयच्यान सुरवात जाली थंयच्यान श्री मायकल सर आमच्या बरोबर आसात तशें माणकुल्या भुरग्यांचे पेन्सिल ड्रेसूय सरान मुदोळच्यान वर देड वर उबे रावन पळयला आनी तांच्या कलेचो आस्वाद घेतला तांची तोखणाय केला जोरदार ताळयो श्री मायकल लोक हांचे मदीं तांच्या मुलाक कलंगूट शिगमो म्हाका दिसता वर्ल्ड मॅपाचेर वचपाची गरज आहा सारकें न्हू सगळे जाण कलंगूट शिगमो पयले फावटी इतलो लोक सगळे पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल्स पार्टिसिपेशन ऑफ ट्युरिस्ट वर्ल्ड मॅपार वचपाक जाय ना बरी गजाली वचपाक जाय सगळ्यांनी व्हिडिओ करचो आणि तुमच्या सोशल मिडियाचेर घालपाची गरज आहे घालतले ना आयच्या कलंगूटच्या शिगमो उत्सव सगळे कमिटीचे वाटेन हांव ट्युरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटेचो हिंगासर वेलकम करता शिगमो उत्सव कमिटीचो अध्यक्ष आमचो सुरेश शिरोडकर त्याच्या वांगडा सगळे तेजे वांगडी कलंगूट पंचायतीचे सरपंच जे थंय वचपाक जाय म्हणून भायर सरले जोजफ सिल्वेनार तेजी आख्खी टीम जे हिंगा बसल्या सगळ्यांची नांवां घेयना पांडुरंग भटकर जो आमचो अध्यक्ष शांतादुर्गा देवस्थान बाकीचे सगळे मान्यवर बाकीचे सगळे जे हिंगासर बसलेले आहा आनी समोर बशिल्ले सगळे गांवचे ग्रामस्थ वेगवेगळे भागांतले एरियेले गोंयचे सगळे कलाकार खुशी भोगता हिंगा की येत्या मोठ्या प्रमाणात कलंगूट शिगमो म्हाका दिसता खूब वर्सांनी इतलो मोठो जाल्लो आनी हांवें जें म्हटलां वर्ल्ड मॅपार म्हणजे थ्रू सोशल मिडिया दीस शूड गो दीस स्टोरी शूड गो ऑल ओवर द वर्ल्ड कित्याक कलंगूट बरे गजाली फामाद जावपाची गरज आहा वेदर इट इज शिगमो वेदर इट इज कार्निवाल ऑर एनी अदर फेस्टिवल which we all celebrate together आणि हे टुगेदरच जे आमचे कलंगूटान आहा हेचो विचार आमच्या गोंयान वचपाक जाय आमच्या वर्ल्डाक वचपाक जाय आतांच हांव रोहन बाबा कडेन उलयतालो की तुमी कितले शिगमो गोंयान करता म्हणजे अशे कितले तेणे आहले 20 जाग्याचेर ट्युरिझम डिपार्टमेंट हे खातें तांकां मदत करता आनी हिंगासरली कमिटी जे हिंगासरली विलेज पंचायत कलंगूट ते आपले कॉन्ट्रिब्युशन घालून गोंयाचो व्हडलो शिगमोत्सव करता हो करता कित्याक लागून आमचे गोंयकारांक आमची परंपरा आमचो कल्चर आमचो गोंयचो कल्चर आमी शोकेस करता इतली वर्सां जो चालू आसलो शोकेस करता
जनरेशन मिक्साक शिकयता आनी जे धाकटुले भुरगे इल्लीशी टॉडलर्स ते व्हडले हिंगासर जे स्टेजीर आयज आमकां प्रोग्राम पळोवंक मेवला तेंचो फॅन्सी ड्रेस आनी जे दिसतून ती उलयताली जे स्टेज फ्रायट तेंचे भितर नासलो ते अशी आपल्या हितूनच रंग सारके नाचताली उलयताली डान्स करताली म्हाका दिसता असले हो शिगमो आमच्या गोंयांत म्हाका दिसता हो नंबर 1 जाल्लो आनी हांव तुमकां सगळ्यांक कडेन मागता की ट्युरिजम मिनिस्टर आनी सुरेश शिरोडकराच्या आख्खे टीमी आनी विलेज पंचायतीक तुमी मोठ्यान ताळयो मारच्यो प्लीज मोठ्यान आवाज हांव घेवंक ना सारको थँक यू व्हेरी मच आय वन्स अगेन थँक एवरीवन हू हॅज कॉन्ट्रिब्युटेड टू पार्टिसिपेट ते सगळी जी आमची आख्या इकराय वाड्याची महिला हिंगासर आपलो पथक घेवन येयल्ले आहा तेचे भायर जे भायले लोक आमचे दुसरे विलेजींतले लोक येयल्ले आहा हे आमचे सारके यंग यूथ जे इतले जोशान बरो सारको तेंच्यांनी आमचो हो ड्राम आनी आतांचे बाकीचे सगळे म्युजीक आमकां दाखयल्लें आहा मागो थँक यू व्हेरी मच व्हेरी गूड परफॉर्मन्स खूब दिसांनी बरें परफॉर्मन्स तुमी दाखयल्यान तुमकां सगळ्यांक शाबासकी दिता ती म्हाजी 2 उतरां सोंपयता थँक यू Thank you so much, for this inspiring words. कारण खूप सुंदर पद्धतीने तुम्ही तुमचे विचार मांडले तसेच सगळ्या रंगांची भरभरून अशी पावना केली जाऊन ती शिगमोत्सव आयोजन समिती गांव हांगा ह्या मार्गाचेर आपले कलागूण दाखोवपी रोमटा माहेर डान्सर्स थँक्यू सो मच सर बी हियर अँड प्लीज गिव द ओकेजन हे सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणल्यार गोंयचे आदरणीय पर्यटन मंत्री जाणी जगाच्या नकाशार गोंयच्या पर्यटनाक एका वेगळ्या पावंड्यार दवरलें आसा कांय जी कितलीशींच वर्सां पयलीं एक ठरावीक वळख गोंयची आशिल्ली ती बदलून एक वेगळीच वळख वेगळी आयडेंटिटी आनी वेगळ्या पद्दतीन गोंया कडेन पळोवपाची नदर आदरणीय श्री रोहन बाब पावले हांचो खूब मोलाचो सवाल आसा आयज ह्या कलंगूट शिगमोत्सव समितीच्या ह्या शिगमोत्सवात मुखेल सोयरे म्हणला आपल्या आमी जोरदार ताळेंनी तांकां येवकार भेटोया आनी सगळ्यांच्या वतीन तांच्या लागीं मागता सर ह्या समयार आपले विचार मागचे आदरणीय श्री रोहन शांतादुर्गी नमन करून परमेश्वराक नमस्कार करून आयच्या या मोठमोठ्या शिगमो परिणाम व्यासपीठार उपस्थित माझे मित्र कलागूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो तसेच देवस्थानचे अध्यक्ष पांडुरंग माटकर हांगा व्यासपीठार उपस्थित आयचे सत्कार करपी तशेंच म्हाका सगळे पंच मेंबर गुरू कमिटीचे अध्यक्ष शिगमोत्सव कमिटीचे अध्यक्ष बाब सुरेश शिरोडकर सगळे उपस्थित मानेस तसेच मित्र बाब सचिन कुट्टीकर उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मिडिया सगळे पथक उपस्थित भाव आणि भयणीनो पयले सुवातेक म्हाका दिसता सगळ्यांनी सुदेश आनी तेजे पूर्ण वांगड्याक सगळ्यांक मोठ्यान ताळयो मारून तांकां तांचे ज्या तरेन तांणी ऑर्गनायज केलां तांकां सगळ्यांक ताळयो मारचे तांकां सगळ्यांक आव्हान करता शिगमोत्सव म्हणटकर 15 दिसांक गोंयांत
for this wonderful speech and inspiring words. खरंच खूप मौलिक असे विचार तुम्ही या सगळ्यांना मांडले आणि प्रत्येकाला तुम्ही खरंच एका वेगळ्या लेवलचे नेक्स्ट लेवल असे तुम्ही घडले असा वेगवेगळ्या प्रकारचे सण व परब जो गोंयांत पूर्वेच्या काळासामध्ये येताले पूण ताका एक असो राजकीय लेवलचे स्टेट लेवल फेस्टिवल तुम्ही तांकां केले जशें की चिकन कालो सांजो किंवा आनी अशा प्रकारचे वेगवेगळे फेस्टिवल्स तशेंच फूड फेस्टिवल हेरिटेज फेस्टिवल कल्चरल फेस्टिवल अशा प्रकारचे फेस्टिवल्स त्या सातत्यान चालूच असतात तुमकां खूब पयलीं सर अशेंच गोंयचें नांव या जागतीक नकाशाचेर अशें प्रेझेंटे दवरपा सारकें काम तुमचे कडेन येता अशें ह्या सगळ्या मागतां करून येता कलंगूट शिगमोत्सव समितीच्या वतीन बरें करून येता सर तुम्ही सगळ्यांना आयले आनी खरेदी ह्या सगळ्याची सोमा वाडयली कलंगूट शिगमोत्सव समितीच्या वतीन तुमकां एक मानाची अशी भेट आणि मोगाची भेट हांव मागता श्री सुरेश शिरोडकर हांच्या वतीन आनी भेट आदरणीय मोहनजी कवडे हांची तसेच आदरणीय श्री भोसे देवस्थानचे श्री सुनील श्री सुनीलजी बोले देवस्थानचे अध्यक्ष श्री पांडुरंग मोठे ट्रॅफिक सेल PI सचिन नार्वेकर हांचो मेहमान कलंगूट शिगमोत्सव समिती करता निवृत्ती करून स्टेजीचेर येवचे ते जर लागीं ना जाल्यार एनी ट्रॅफिक पुलीस मोठे काम करतात ताका खातीर कलंगूट पुलीस स्टेशनचे PI श्री परेश नायक तुम्हाला लागीं आसात जाल्यार येवचे जोरदार ताळयो हो येदो मोठो उत्सव गर्दी शांततायेन आनी एक डिसिप्लीन जावची हाज्या खातीर पुलीस यंत्रणा आमची सदांच कार्यरत आसा तशेंच एनी पार्ट पेनल्टीज डेप्युटी सरपंच कलंगूट ट्रॅफिक सेलाचे सुंदर आयोजन आणि प्रत्येक फावटी कितें तरी वेगळो दिवपाचो वेगळो करपाचो तांचो यत्न आसता तुम्ही जर गेल्या वर्सा हांगा आयिल्ले आसत जाल्यार सिटींग अरेंजमेंट तशेंच कलंगूट शिगमोत्सव समितीचे सगळे मेंबर्स तुमकां सगळ्यांक हो मान फावता हो मेमेंटो फावता सुरेश शिरोडकर हे अध्यक्ष जावन आसात पूण तुमच्या सगळ्यांचो हो मान तो सारको आसा तरी गेल्या फावटी जर तुमी शिकले जाल्यार सिटींग अरेंजमेंटूय वेगळी आशिल्ली डिपो वेगळो आशिल्लो पूण ह्या फावटी आनी वेगळो दिवपाचो आनी मोठ्या प्रमाणात शिगमोत्सव साजरो करपाचो यत्न अशें सुरेश बाब सातत्यान करत आसा आनी ताच्याच मार्गदर्शनात तशेंच सरपंच बाबांच्या मार्गदर्शनात 700 महिला आयोगांतल्यान नांव सगळो आनी तांचो एक खासा पंगड तयार केला हांव मागता सुरेश बाब शिरोडकर हांचो सगळ्यांचे
समितीचे अध्यक्ष सगळ्यांना नमस्कार. आमच्यामध्ये देवी शांतादुर्गेचे नाव घेता देव बाबरेश्वराचे आणि सगळ्या देवदेवतांचे नाव घेऊन आमच्यामध्ये उपस्थित आमचे लाडके असे पर्यटन मंत्री श्री रोहन कवटे, आमचे लाडके आमदार श्री मायकल लोबो, आमचे श्री शांतादुर्गा संस्थानाचे अध्यक्ष श्री पांडुरंग मटकर, आमचे श्री बाबरेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष श्री चंद्रकांत चोडणकर, आमच्यामध्ये उपस्थित सगळे पंचायत वांगडी कलंगूट पंचायतीचे, खास करून कानवडे पंचायतीचे मिस्टर दिनेश मोरजकर, माझो वांगडी आणि सिनियर असो मार्गदर्शक विघ्नाथ नागवेकर बाई, आमचे टुरिझम डिपार्टमेंटाचे डेलिगेट्स, सगळ्या देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष, सगळ्या क्लबांचे अध्यक्ष, JCI लायन्स क्लब, कलांगूट असोसिएशन आणि उपस्थित सगळ्या माझ्या भावांनो आणि भगिनी, या वर्षाचो शिगमोत्सव आम्ही बऱ्या उमेदीन घराघरांतल्या प्रत्येक बायलेन भायर सरून हो शिगमोत्सव साजरो केल्लो आसा आणि याचे संपूर्ण श्रेय या आमच्या कणंगूट गावातल्या प्रत्येक ग्रायडींक वयता. हो शिगमो कोणगोटकारांचो हो आतां असोच चालू करतलो, हे कोणूच अडू शकना. हे फावटी 700 महिला येयल्यो, म्हाका तरी गॅरंटी आसा फुडल्या वर्सा मोर देन 1000 महिला या शिगमोत्सवात सहभागी जावतली. आनीकूय म्हाका खबर आसा एक रोमटामेळ आमच्या महिलांक पावना. फुडल्या वर्सा देवान सगळे बरें केलें जाल्यार आमी 3 रोमटामेळ आमच्या कलंगूटच्या या शिगमोत मेळाव्याक आमी घालुया, जेणे करून सगळ्यांक धमच्या गांठार धम या तालाचेर सगळ्यांक आयकूंक येतलें. ही स्पर्धा आयोजीत करपाक हांगासर म्हाका उगडास आसा पयलो शिगमो आमकां आमचे माननीय पर्यटन मंत्री श्री रोहन कवटेन आमकां दिलो आणि तो मेळपाक लागून आमचे लाडके आमदार श्री मायकल लोबो तशेंच माझे मित्र सरपंच श्री जोसफ शिकेरा यांचो हो शिगमो ह्या कोळंगुटीन हाडपाक खूब आनी खूब श्रेय वयता. आणि आयचो सुद्दां हो शिगमो जो जाल्लो आसा हेका लागून आमच्या गांवचे सरपंच श्री जोसफ शिकेरान खूब मेहनत घेतलेली आसा. हाजे वयलो सगळो ताण तेणी आपूण स्वता घेवन हो शिगमोत्सवाक म्हाका प्रेरणा दिल्ली आसा आणि तेच्या बरोबर आमचो लिडर श्री मायकल लोबो हो जर प्रत्येक गोष्टीक हांव जर ताका केन्ना केन्ना सकाळी 7:30 सुद्दां फोन केला, सर ही अडचण येयल्या कारण हो रोड क्लोजर डायरेक्ट कलेक्टराची ऑर्डर येवंक जाय, 11 सांगलो फोन जाल्यार 12 ऑर्डर हाडून दिता. हांव विनंती करता सगळ्यांनी ताळयो मारून आमच्या आमदाराचें अभिनंदन करचें. तशेंच आमची पूर्ण पंचायत या शिगमोत्सवा फाटल्यान उबी रावली. सगळे वॉर्ड मेंबर म्हाका तेंच्यांनी खूब आनी खूब सहकार्य केलें. हांव विनंती करता आमचे सरपंच श्री जोसफ शिकेरा तशेंच सगळे पंचायत वांगडी आनी पंचायतीचे स्टाफ तांकां सगळ्यांनी ताळयो मारून तेंचें अभिनंदन करा. माझ्या बरोबर खाणाक घान लावपी आमच्या श्री शांतादुर्गा संस्थानाचे अध्यक्ष श्री पांडुरंग मटकर, श्री बाबरेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष श्री चंद्रकांत चोडणकर तसेच वाड्यावरील सगळे मंडपाचे अध्यक्ष हे या आयोजनात सहभागी असतात. विनंती करता सगळ्यांनी या सगळ्या मंडपाचे अध्यक्ष तसेच आमच्या गावातल्या सगळ्या क्लबांचे अध्यक्ष यांच्यानी ताळ्याच्या कडकडाटात त्यांचे अभिनंदन करचे. शिगमो एक मनीस करू शकना तेका लागीं जरी समिती काढली आणि अध्यक्ष केलो जाल्यार त्याच्या बरोबर जे वांगडी वाचतात ते रात दीस हांगासर काम केल्लें आसा. हांवें म्हाका दिसता सगळ्यांत कमी काम जर कोणी केला तर ते हांवें, कित्याक हांव हांगासर रस्त्यार तळतळ लागलो, तळतळटाले ते हे सगळे कमिटी मेंबर. हांव विनंती करता सगळ्या शिगमोत्सव समितीन उबे रावचे, फुडें रावचे, उबी रावा सगळीं जाणां. सगळ्यांनी रात दीस काम केल्लें आसा आणि ताळ्याच्या कडकडाटाच्या शिगमोत्सव समितीचे सगळ्यांनी अभिनंदन करचें. फुडल्या वर्सा आमी हो